दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही आयज आमकां 2000 रुपया आमकां प्रत्येक जे आमचे सिनियर सिटीजन आसात तांकां मेळटा। त्याच बरोबर ही एप्लिकेशन आसतली सिनियर सिटीजन 473 आसात। सिंगल वुमन जी आसात ती 2700 आसात। विडो आसात ती 38,663 आसात। पर्सन विथ डिजेबिलिटी आयज बेनिफीट घेतात ते 11,841 आसात आणि HIV पेशंट्स 418 आणि बचपन स्किमीच्या अंडर 36 मेळून 1,38,131 वो अमाउंट ही इतके लोकांक आमकां ती मेळटात। हाचे परस आमी पयलीं जेन्ना पळयले ते 1,40,000 वयर आशिल्ली। आमी सगळ्यांक परत एक फावटी सर्वे केली आणि तातूंतल्यान सुमार 2,500 आमकां जे एलिजिबल जायना अशे लोकांक काडले आणि तातूंतल्यान तांकां कट केल्ले कारणान आयज सादारण म्हयन्याक ऑन एन एवरेज आमकां 28 कोटी ते 29 कोटी आमकां हे दिवचे पडटात। आणि हातूंत भितर खुबशे जाणांनी मागलेले आसा की 5,000 ते करचे केले जर जायत जाल्यार हो अमाउंट प्रत्येक म्हयन्याक सादारण ते 60 कोटी रुपया जातलो आणि वर्साक कॅल्क्युलेट केले जर जायत जाल्यार खूब जातले। आमी पळयतात परत एक फावटी सगळ्यांचो रिक्वेस्ट आसा 2012 भितर तातूंत भितर वाड जाल्ली आणि आतां परत एक फावटी म्हाका दिसता की 10 वर्सां 12 वर्सां जाल्ले आसात आणि कितें करपाचें फायनान्शियल आमच्यो कितले कॅपेबिलिटीज आसात ताजे वेल्यान आमी हे कितले वाडोवपाचे ते पळयतले। हांव मुख्यमंत्र्या कडेन हाचें डिस्कशन करतलो।